केपेच्या केटीसी बस स्टँडाचे काम निविदा काडिनासतना सुरू केला असो आरोप केपेच्या आमदार एल्टन डिकॉस्टान केला। ह्या कामाचो बुनियादी फातर केपेच्या लोकांक बुलोवपा खातीरूच घातिल्लो काय कितें असो तोमणो एल्टनान मारलो। आपूण ह्या बस स्टँडाचो परत एक फावट नियाळ घेतलो। म्हाका गोंयांत गरज नासतना आनी एक धवो हत्ती हाडपाचो ना अशें येरादारी मंत्री माविन सांगता। जाल्यार पुराय गोंयांत अशे खुबशे बस स्टँड आसात जाचो वापर फक्त गोरवांक बसपा खातीर जाता अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। केपेंचे लोक इतली मगतोर येना की लोकांक फटोवपाक व राजकारण करपाक जस्ट बिफोर द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 10 दिसां पयलीं ही 3-4 फावंडेशन स्टोन जाली। एक मार्केट कॉम्प्लेक्साचें इनॉग्रेशन जालें, आज पासून ते ऑफिस ओपनूच जायना आमगे मार्केट ब्लॉक। सो हे लोकांक आमगे केपेंच्या लोकांक डिसाबल करपाक हें केल्लें वो वोटां लागून केल्लें हें म्हाका जाणा जावपाक जाय। आनी हे काम जातो जाल्यार मेंबर तुमकां कितें अपेक्षीत आसा? हे काम आसा तें सांगा न्ही। प्रश्न कितें बाबा, प्रश्न कितें तो इच्छा मातसो समरायज करपाक आमचो जॉयंट आहा ना तो फकत तुका विचारता केपेचे जनतेक कानान घालपाक हो हें इनॉग्रेशन केल्लें फावंडेशन स्टोन केल्लो काय तेन्नाच्या मंत्र्यान, कित्याक ड्यू प्रोसेस इज नॉट फॉलोड। बसून घ्या, तांचो प्रश्न तो। वालपय सुद्दां आमी बांदिल्ले। ओन्ली 22 days in a year that hall is used. म्हणजे आमकां मेंटेन करपाक इतले त्रास पडटा, पयशे खंयसून येतले? सिमिलरली आसनारा आय गेव यू द स्टोरी। प्रत्येक कडेन तरी कदंबा ओ केटीसीनसून ओ ट्रान्सपोर्टानसून आमी हे पयशे मोडीत रावले जाल्यार कितें जातलें? सो लेट मी जुडिशियसली एकूच मिनिट। स्पेसिफिक क्वेश्चन इज अबाउट केपें एंड द ड्यू प्रोसेस। तो सांगता ते भशेन लास्ट 2 स्टेप तुम्ही पयलीं केले, टेंडर तुम्ही केलोच ना। रिव्यू करता म्हणटा तो, रिव्यू करता जाल्यार कसलो टेंडर? स्पीकर सर, ऐक रे बाबा, रिव्यू करता म्हळ्यार एक्झॅक्टली वॉट पॉयंट्स ही हॅज रेज टेकिंग देम इन टू कन्सिडरेशन आय एम रिव्यूइंग इट। हांव जाणा कितें पयलीं करपाचें तें मागीर केलां, हांव मान्य करता। हे कशें? अरे बाबा ऐक सगळें खबर आहा कशें तें, म्हणून हांवें सांगलां रिव्यू म्हळ्यार कितें? लुक एट इट एफ्रेश, वॉट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड आय विल डू। so only and one thing I just want to know, if the foundation stone gailo it was without tender, yes or no, and why the officials were accompanied by the then deputy chief minister? Because the officials has to be also responsible, they also have to be guilty, because they know that it is not tendered, and how they have gone with the deputy chief minister, then deputy chief minister, to put delay the foundation stone. Yes. So what is the thing? बिकॉज सर, म्हणून हांवें स्पश्ट उतर दिलां, रिव्यू म्हळ्यार कितें? परत विचार करप ऑन द एंटायर थिंग। आतां तो म्हाज्या तोंडान उतरां घालपाक सोदता, हें सारकें नासलें, हें सारकें करूं ना, आदी सारकें जावना, कोणें तरी तशें केल्लें, तें हांव म्हणपाक रेडी ना। हांवें ताजो उत्तर असो दिला, गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रुवमेंट। बरें कितें तें आमी करपा जाय। आनी हांवें ताका सांगलां, तुका कॉन्फिडन्सान घेता, तुजे कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव येता, हांव स्वता विजीट करून हँड्स ऑन एप्रोच, आनी मागीर कितें योग्य डिसिजन तें घेवया।